बुधवारा मुरगांव पालिकेची बजेट बसका जाली। ह्या बसकेत पालिकेन कोळसो विशयाचेरूय भाष्य केले। त्या भायर मुरगांव पालिकेन वास्को शारांतल्यो आमोनियाच्यो टाकयो शिफ्ट करपाचो निर्णय बुधवारा घेतला म्हूण माहिती नगराध्यक्ष दीपक नायकान दिल्या। आरडीएक्स खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। 4.57 crores. This is increasing development. Our council is progressing. It's a trend which shows that there is something, growth is there, growth oriented this budget. So we have made lots of provision for the next year, and we are happy to say that this is the one of the council which has kept salary reserve fund for one month. As per section 87 of the Municipal Act, we have to keep a salary reserve fund, and today there is a reserve fund of 1.20 crores. Previously there was a time that even the salary could not be passed. So another 2 crores are already made provision for the 18-19. So at least for the another 6 months we have a provision for the salary fund. Any other special aspects? Special aspect that this is our municipal, there is a municipal school. We have made 10 lakhs provision for the improvement of the school, and 5 lakhs for overall development and sports activities. 18-19 बजेट असलेले आणि बजेट ॲक्च्युली बजेट तुम्ही पळोवंक शकता। बजेट एवरी इयर हे फावटीचे बजेट आमचे एकदम बरें आसले, सरप्लस 4.5 कोटी। म्हाका दिसता हे तेंचे थोडे आमचे कावन्सिलर कलीग कावन्सिलरांक पळोवन जो आसले म्हणून ते उठून गेले, तेंच्यांनी वॉकआउट केला आनी सिली रिजन म्हाका तेंच्यांनी दिला की तांकां फूल डिटेल्स दिवंक ना म्हणून बजेटाचे। वेरेज जे डिटेल्स आहा पळय ऑलरेडी ते फायलीक लायलेले आसा। हेजे डिटेल्स आहा फूल आमचे गव्हर्मेंट चार्टर्ड अकाउंटंटान सर्वे केलेलो आहा, पळोवन ते एप्रूव करून आमी केल्लेले आसा बजेट। हेतून हेच फूल ब्लॅक एंड व्हायट आसा। सो तांकां एक बेश्टो एक निमित करपाक जाय म्हणून ते वॉकआउट केलेले आसा। बजेट वायज आयचे बजेट आमचे एकदम बरें जाल्लेले आसा। 4.5 कोटीचे सरप्लस आसा। हेतून आमी पयली फावट 1 कोटी 20 लाख ही आतां 1 म्हयन्याची सॅलरी आमी रिजर्व फंड करून दवरलेली आसा। डेव्हलपमेंट वर्क आयज आमकां हांव म्हणटा पळय परतो म्हणटा की हे जे 14 फायनान्स आमकां ग्रांट्स येयल्लेले आसा, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स, ते जवळ जवळ 9 कोटी येयल्लेले आसा आनी ह्या 2-3 म्हयन्यान येयल्लेले आसा। आनी हे आमकां फुडल्या बजेटीक फायनान्शियल इयराक ते कंप्लीट करपाक जाय। बाय नोव्हेंबर तरी आमकां कंप्लीट करपाक जाय। ताका लागून फूल डेव्हलपमेंट आमची जावपाचें आसा। हांव मान्य करता की ह्या फाटल्या 1.5 वर्सान आमचें पक्का डेव्हलपमेंट अशें म्हणजे तेचे फुटपाथ म्हण गटर म्हण हें जावंक ना। थोडेशें जाल्या कित्याक तेन्ना पयशे नासलेले। आयज आमकां पयशे इतले आसा की जो आमकां सगळ्या म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ 20-20 लाखाचे आमचे आरामसे कामां करूं येता। आनी सगळे आमी लास्ट मिटिंगेन आमी ते एप्रूव केल्लेली आसा की रेजोल्युशनां खूब घेता आनी इम्प्लिमेंट जायना। म्हाजी सगळी रेजोल्युशनां इम्प्लिमेंट जाता, फक्त 2 मेजर इश्यूचेर म्हणटा तुमी आयज स्कुलाचेर। हांव म्हणटा आमी बारीक जे रमलर म्हण जावं खंयचे डेव्हलपमेंट वर्क म्हण किंवा एप्रुवल म्हण हे सगळी रेजोल्युशनां पास जाता आमची। फक्त जायना म्हण जावंक ना हें तुमकां दिसता ते फक्त कोलाचें आमी डिसिजन घेतलें की आमी कोल स्टॉप करतले म्हणून। हांव तुमकां आनी एकदां सांगूंक सोदता की हांवें फर्स्ट कावन्सील आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आमी DMA कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर धाडलेलें, आनी सेकंडली 1-1.5-2 म्हयन्यान आमी 6 म्हयन्यान परते आमी रिमांयडर धाडलो। सो तेंचेर आमकां रिएक्शन कांयच मेळना। हे जे आमचे प्रशासन जे आहा पळय कलेक्टर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय। हांव म्हणटा की आमी ते बंद करतले, पूण तितले लिगली आहा काय कितें बंद करपाक? आयज आमी ताका कंडिशन घातलेलें आहा, तुमी हँडलिंग करता जाल्यार तुमचें पोल्युशन कंट्रोल आसपाक जाय, तुमी ते स्प्रिंकलिंग करपाक जाय की तेंचे आमचे तेंचेर कंडिशन घातलेली आहा। ती कंडिशनां जेन्ना ते सगळे फुलफील करता जाल्यार मागीर आमकां एक्शन घेवंक जायना। हांव म्हूण सांगता आमी गणेश बेंचो प्लेस काडले, हे कावन्सिलान खूब इनिशिएटीव घेतले आनी गणेश बेंचो प्लेस काडलो, पूण ताका आमकां एक लूप होल घाललेलो, तेंचे थंयसर लिकेज जातालें टँक। अशें आमकां कितें हे ठोस आमकां एक प्रूफ जाय, हें जाय की ते आमी एक्शन घेवन आमी ते काडूंक शकता। आयज टँकर आमचो आमोनियाचो टँकर पडलो, आमकां एक बरी गजाल गावली की टँकर आमकां पडलो आनी आमकां थंयचो एक तेंचो तो मुद्दो हातीन घेवपाक, ताका लागून हांवें कावन्सिलांनी मिटींग हाडली प्लेस। हांवें रेजोल्युशन घेवपाक लागून करूं ना, हांवें फक्त सामान्य लोकांक कितें तरी त्रास जातलो म्हणून आमी कितें डिसिजन घेवपाक लागून आमी एक मिटींग घेतली। आमी शक्यतो जाता तितले आमी प्रयत्न करतले की आमकां ती शिफ्टिंग करपाचें म्हणून। आमी आतांचो डिसिजन घेतला की आमी आमच्या लिगल एडवायजर फायल दितले आनी ताका कितें आतां इनिशिएटीव घेवं म्हणून एक्शन घेवं। आमोनियाचेर आमी एक रेजोल्युशन घेतला की शक्यतो जाता जाल्यार जे आमोनिया टँक आहा पळय ती शिफ्ट करपाची म्हणून, आनी ताका लागून आमी आमच्या लिगल एडवायजराक आमी फायल दितले आनी तेजेर ताका स्टडी करून तेजेर आमी एक्शन घेवपाक लायतले। सेकंडली ट्रान्सपोर्टेशन
ट्रान्सपोर्टेशन सध्या हालींच खबर जाल्यात की अमोनिया टँक टील जावन गॅस ते अमोनिया लिकेज जाल्या आनी लिकेज जाल्यार तेचेर कित्याक लागून लिकेज जाल्या ही आमकां इमिजिएट ऑलरेडी लेटर केल्लेलें तरी आसतना हांची ऑफिसर त्या अमोनियाचे तांकां आपोवन तेचे फूल डिटेल्स म्हाका दिल्या शिवाय ते ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप करपाचें अशें हांवें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. सो आयज सांज पासून सीओ तेचेर एक्ट करतलो.